सदांच हिंचे उतर ओ हिंची वोळ ओ हिंचो विचार तुमचे मदें आतां रुजलेलो आसा, तोकलेलो आसा आनी भितर सरून आतां ती तुमच्या मनांत सोंपेपणी येता. तें म्हत्वाचें. जेजून आमकां सांगलां, जी कोण म्हजें उतर आयकता आनी तें पाळटात, सो तें आमी पाळूंक जाय. पाळूंक जाय जाल्यार तें आमच्या मनांत येवंक जाय. आनी मनांत कशें येतलें? आमकां अणभव घडटात पळय ते सदांच आमचे बरोबर उरतात. आतां अशीं चलतना तिचो तर एक स्वरूप आसलो जाल्यार हें रोखडेंच आमी हो अणभव आमच्या मनांत येतलो. पूण चलतना कोण जर पाल आसली, बरें थोडीं जाणां पालीक भियेतात, पूण सरपाक अदीक भियेतात आसतलीं, तर हो अणभव आमचे मदीं सगळो आसतलो. तेच भाशेन देवाचें उतर जेन्ना आमकां भितरल्यान तोखता तेन्ना तें आमचे बरोबर उरतलें. आनी उरलें की ना, जेजून आमकां सांगलां तें फळ दिवंक लागतलें. 100, 60, 30 पोटी. कोण कोत्ता हें? तोच कोत्ता. कित्याक तो बापा सोबे आसा आनी बाप ताचे सोबे आसा आनी तो आमचे सोबे आसा आनी आमचे सोबे आसा म्हणटच ताका लागून आमी बापा सोबे आसा. तर आमची उतरां मागीर जेजूची उतरां जातलीं, न्हय आमची. तेन्नाच की आयज आमी पयले वाचपान पळयता कशे भाशेन पावलू आनी बार्नाबास ते पयले जुदेवांकूच देवाचें उतर परगडटाले. हें आमी सगळें आयकलां, हें आमकां सांगून आयिल्लीं आसा, पूण आमच्यान ती पाळूंक जावंक ना. कित्याक लागून? काल हांवें म्हणलेलें, आमची काळजां दारून करून आमी आमकां जाय पळय तेंच चिंतता आनी आयकता. हाका लागून सगळीं आमची चिंतनां भावना भितर आसा तितली ताका आमी समोर पळोवंक जाय आनी तो मागीर आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करून जशे भाशेन आमी प्रत्येक जाणां ताचे सोबें जिवंक जाय ते भाशेन तो आमकां घडोवन हाडटलो. आनी ताची उतरां मागीर आमकां भितरल्यान पडटलीं, म्हणजे लागू जातलीं, आमी समजतले हांव आनी त्या उतरां प्रमाणे आमी मागीर जिवंक लागतले हांव. जशे भाशेन जेजू सगळीं बापायची उतरां आमकां कळीत कोत्ता. आपली न्हय म्हणटा तो. बापान आपलो वावर म्हजे सोबें करीत आयिल्लो आसा, ते भाशेन तो तुमचेय सोबें करतलो. म्हाका तुमी एकवटून रावशात जाल्यार हांव बापाक एकवटून आसा म्हणटच बाप ताचे सोबें करतालो, ते भाशेन आतां आमचेय सोबें तें करून येतलें. आनी हाका लागून पावलू आनी बार्नाबास ते लोकांक सांगतात, तांचोच लोक तांकां भायर येता, पूण ते भियेनात, ते आनंदांत आपलें जिवीत सादतात. आनी हे भाशेन आमचेय सोबें जातलें. जेन्ना आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेतले हांव तेन्ना बाकीची कोणूय कितेंय म्हणो तें आमकां लागचें ना. पूण ही दणवण आसतली, सगळो गोत आमकां त्या वाटेन चलचें पडटलें. जशे भाशेन पावलू आनी बार्नाबास ते तांकां सोडून दुसरेशी गेले आनी थिंसोर मागीर देवाचें उतर विदेशा मदें ती परगटूंक लागले. हे भाशेन जेजूनच तांकां व्हेलें, कित्याक तो जावन आसा आमची वाट आनी तो आमकां स्वतांत सदांच दवरतलो. कित्याक आमी न्हय, तो आमचे सोबे आसा म्हणटच जितली आमी ताका चिटकोन रावता तितली आमकां भिरांत आसचें ना, पूण काळजीदारपणी जशे भाशेन पावलून आनी बार्नाबासान देवाचें उतर परगटलें, आपलें न्हय, देवाचें उतर, जेजूची उतरां, बापाची उतरां, ते भाशेन आमचेय सोबें घडटलें. आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उठयेन धरया. आमचे मदें तो आसा म्हणटच शांती आसा की ना, वो आमचे मदें उसावळाय आसा, तें मनांत हाडया. आनी कित्याक लागून आमी हे भाशेन आसा तें सगळें जेजू सोबें दवरया. आमची चिंतनां, आमची भावना आतांची आनी ल्हानपणासान हें सगळें घडोवन आयलां पळय तितलेंय आमचें ताचे सोबें दवरया. खरेपणी ताची सुटका सोडून आमकां हें लाभतली आनी ताची उतरां प्रमाणें आमचें जिवीत
तो आमकां कृपा दितलो विचारूंक, आपणावंक आनी जिवंक. आमेन.